आम्ही सर्वान एक ना एक कारणाक एक ना एक प्रकाराचे औषध आमगेले जीवमानांतू घेतीलच. आमगेले देहाचे पीडाचे समाधाना कितीरी आम्ही ते औषध घेऊन ताजे समाधान पडून घेतले अनिवार्य जावन आमगेले आमगेले जीवनांतू आस. हे एक औषध आमक मेळ का जाल्यारी हाजी मागशी कितली परीक्षण आस, कितली कार्यपद्धती आस, कितले अन्वेषण आस, कितले संशोधन आस आणि कितले अनुसंधान आस म्हणून सांगून आम्ही आजी आमगेले आयची उपाख्यानांत पळोया. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आम्ही आरोग्य भाग्याचे 18चे उपाख्यानाक म्हळ्यारी 18th एपिसोडाक येऊन पाविला सजी. आजी आम्ही चयन केलेले विषय औषधोपचार फ्रॉम बेंच टू बेडसाइड, अ डिस्कशन ऑन फार्माकोलॉजी. ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आजी आमगेल मदी आसची कोडयालाचे प्रसिद्ध फार्माकोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक शेणे हानी. डॉक्टर अशोक शेणे तुमके उपाख्याना स्वागत. डॉक्टर अशोक शेणे हानी कोडयालाचे आणि मणिपालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू MBBS आणि MD इन फार्माकोलॉजी स्नातकोत्तर पदवीचे फावो कोर्नु प्रस्तुत कोडयालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजींतू प्रोफेसर जावन सेव दिता सची. हानी मुंबईत आसचे इंडियन सोसायटी ऑफ क्लिनिकल रिसर्चाचे एथिक्स काउन्सिलाचे सदस्य जावन आसची. डॉक्टर मोमा मी केले पहिलो प्रश्न कसा म्हळ्यार तुमका हे फार्माकोलॉजीचे आणि फार्माकोलॉजी आणि फार्मसी म्हळ्यार ऐकत आणि एकल्या कशें आसा जाल्यार फार्माकोलॉजी आणि फार्मसीचे मध्ये असे व्यत्यास कसले? मस्त जनाक या विषयान ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन आसा. म्हाका फार्माकोलॉजी म्हणली कुठले फार्मसी फार्माकोलॉजी ते कसले म्हणूक जनाक फार्मसी कॉलेज काम करते म्हणून निमगेलेले मेडिकल केम्स इंतू की केम्स फार्मसी कॉलेज काम करते म्हणून या फार्माकोलॉजी म्हळ्यार MBBS जावन MD कोर्नु फार्माकोलॉजी. फार्माकॉन म्हळ्यार समथिंग टू डू विथ द ड्रग्स, एक वखदा विषय म्हणून अर्थ. लोगोस म्हळ्यार स्टडी शिकच्या, त्या वखदा विषय शिकच्याक फार्माकोलॉजी म्हणून. फार्मसी म्हळ्यार ते वखद मॅन्युफॅक्चर कशें करचे ते एक जनाक तांकां तकीत जावन ते कशी डिस्पेन्स कोरका आता संचरडुवांक सिरप दिवका पडता. मालगड हांकां ते 80-85 वर्ष प्रायजर हांकां पुरा सिरप दिवका पडता. एट द सेम टायम ಸ್ವಲ್ಪ यंगस्टर्स हांकां पुरा तांकां टॅब्लेट कॅप्सूल तशी तांगेल आयु तकीत तांगेल रिक्वायरमेंट तकीत ते कशी डिस्पेन्स कोरका ते फॉर्म्युलेशन भायर हाडचे आणि तेजी स्टँडर्ड प्युरिटी पूरा तंगेल फार्मसी तंगेला विषय. फार्मसी कॉलेज ते फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट आसा तांणी रिसर्च पुरा करताची. आम्ही मस्त एक पेशंट केअर विशयांत वताची. आता आम्ही MBBS चेडवाक ते वखद कशी यूज करचे, एक पेशंटाक कशी ट्रीटमेंट दिवचे, तांकां कशी खंयची वखद खंयची डिसीजाक खंयची डोज आयरी खंयची प्रमाणेर दिवका, ते कितली दिवका कितले दीस दिवका ते पुरा शिकोवचे आमी एक्सप्लेनेशन दिवचे आमी. आणि त्या वखदा विशयांत ते सायड इफेक्ट असले ते मॉनिटर करून ते रिपोर्ट करचे ते पुरा फार्माकोलॉजिस्ट करचे. फार्माकोलॉजी आणि फार्मसी म्हळ्यार एकची न्हय, एक न्हय. फार्मसी विंगड फार्माकोलॉजी विंगड. आता आम्ही प्राचीन भारत पळोवचे जाल्यार आम्ही चडती जावन आयुर्वेद गी, युनानी गी, नाही सिद्धा मतलब नाटी औषध म्हणटाची असल पुरा वैद्यकीय पद्धतीचे अनुसरण करता आशिल्लेची. आता आम्ही ते मागशी सोडून आम्ही आधुनिक वैद्यकीय पद्धती आपणयला. या अंतर या ताजे स्थित्यंतर केन्ना साध्य जालें? ट्रान्सलेशन केन्ना जालें? आयुर्वेद पद्धती बिफोर क्राइस्ट मस्त फुडले चरक संहिता पूरा बरेलेले BC that era त्या टायमांत. मागीर तेन्ना औषध गुण सस्याचे औषध गुण त्या पूरा जनांक गुत्त शिलेचे. तेन्ना घरांतू एक
सस्य तोट म्हण पुरो आसता आशिल्ले, वय, वय, औषधीय सस्य तोट म्हण आसता आशिल्ले, तंतूची एक नाट्य वैद्य म्हण आसता आशिल्लो, इवन रायल संस्थानांत एक वैद्य वैद्य म्हण आसता आशिल्लो, तो पुरा प्लांट्साचे सस्याचे तंतू पर दिता आशिल्लो. जाल्यार आत्तां एक साधारण एक 19th सेंचुरी दुखून 19ನೇ ಶತಮಾನ दुखून एक ते मॉडर्न मेडिसिन ॲलोपॅथी म्हणून काही म्हणिता जाल्यार मॉडर्न मेडिसिन ता करेक्ट टर्मिनॉलॉजी. मॉडर्न मेडिसिन डेव्हलप जावन हक्क हिपोक्रेटिसाक आमी फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन म्हणून सांगताची. आतां मॉडर्न मेडिसिन डेव्हलप जावन आमी ऑल्टरनेट मेडिसिन म्हणून हक्क सांगताची. आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध असो पुरो ताका पुरो ऑल्टरनेट मेडिसिन म्हणून सांगताची. आतां रुलींग कशें आयलां म्हणल्यार एक मॉडर्न मेडिसिन मॉडर्न फिजिशियनान आयुर्वेद प्रिस्क्रायब करूं ना, आयुर्वेद जो होमिओपॅथी जो ते प्रिस्क्रायब करूं ना, तशीची आयुर्वेद डॉक्टरान मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्रायब करूं ना. तशी आतां रुल्स पुरो येवन एक डिलिनिएट म्हणल्यार करेक्ट ते एक कंपार्टमेंट जावन आयला. तशी जनान तांकां तांगेल डिसीजा प्रकार तांगेले रोगा प्रकार तांणी खंयची ಹೇಗೆ ವಿತ मॉडर्न मेडिसिन वच्चेत आयुर्वेद होमिओपॅथी तांकां सोडलें ते. आता एक नवे वखत एक शोध कोरका म्हण जाल्यार हाजी आलोचन कशें येता म्हळ्यार त्या प्रयोगालयांत येवची गी ने प्रकृती पळोवन येवची गी ने अशीची रॅन्डम जावन आलोचन येवचें. आतां एक नवे एक वखत जावं का म्हणल्यार एक खंयची एक रोगाची एक रिक्वायरमेंट आसूं का. आतां आमी कोवीड टायमार पळयला ते रिसेंटली. आतां कोविडाक एक एमर्जन्सी बेजिसावेर आमकां एक ड्रग जावका पडला. तशीची खंयची एक रोग एक प्रेवलंट आसा आमगेल्या पॉप्युलेशनांत खंयची खंयची आसा ताका खंयची खंयचे वखत जावका म्हणून एक कंपनी तांणी मॉनिटर करता आसताची. आनी ड्रग डेव्हलपमेंट करचे कंपनी तांनीची कोरका पडता. इता म्हळ्यार हाका मस्त कॉस्ट आसता आनी ता एक इंडिविज्युअल जो एक संस्था जो ना म्हण जाल्यार एक ऑर्गनायझेशन तांकां पुरा तांगेल जावचेचे विशय न्ही म्हूण म्हाका दिसता. साध्य जायना तांकां. इता म्हळ्यार हातूंत मस्त कॉस्ट आसता. तशी एक फार्मास्युटिकल कंपनी जी भायर करूं ताच्यान साध्य आसता. तशी फार्मास्युटिकल कंपनी तंतू तांगेली टीम आसता. तांगेली टीमांत एक ड्रग डिस्कवरी टीम म्हूण आसता, ड्रग डेव्हलपमेंट टीम म्हूण आसता, डॉक्टर्स आसताची, बायोस्टॅटिस्टिशियन्स म्हूण आसताची, बेजीक सायंटिस्ट म्हूण आसताची. तेन्ना पुरो तांगेली एक टीम आसता. फस्टाक एक वखद डिझायन कोरका म्हण जाल्यार ताका ड्रग डिझायन म्हणटाचे. ड्रग डिझायन म्हणल्यार एक कंप्युटराचे हेल्प घेवन हाय थ्रूपुट स्क्रीनिंग म्हणून म्हणटाचे. म्हळ्यार एक कंप्युटर हेल्प घेवन तांतू एक ड्रग डिझायन करताचे. ते डिझायन करून ह्या ड्रग हांव ड्रग म्हळ्यार वखद मेडिसिन ना, ड्रग आनी मेडिसिन कन्फ्यूज करून घेवन खायची. आमी आमगेले मेडिकल टर्मांत ड्रग म्हणचे. ड्रग म्हळ्यार मेडिसिन म्हणल्यार ते एक मेडिसिन ना ह्या एक पर्टिक्युलर रोगाक इफेक्टिव्ह असो पूर्व म्हणून की एक कंप्युटराचे आधारित जावन एक आयडिया मेळटा तांकां. म्हणून तांणी तशी पळयलेल्या पुरा आतां एक्सपेरिमेंट वचूं का म्हूण लायक न्ही. साधारण एक 10,000 अशी स्क्रीन केलेल्यान साधारण एक 10 जो 20 पुरो तितलेची भरलेल्या 9,000 चिल्लर ते पुरा बेस्ट म्हूण सांगना जाल्यार ते कंप्युटर आधारित जाल्या निमित्त तांतू मस्त कसले कोणाक हानी कसले आसा तशी तांणी डिटरमिन करताची. आता वखद शोध करूंक इतली पुरा तुमी इतली जन जाव का म्हूण जाल्यार आता वखद शोध कोरका जाल्यार तांतू कसले एक चरण जो आसा की स्टेजीस इन मेडिकल डेव्हलपमेंट आसा की ड्रग डेव्हलपमेंट. आता फर्स्ट डिझायन करून एक लॅबोरेटरीन तू सिंथसाइज म्हणून करताचे. एक लॅबोरेटरीन तू ते वखद प्रोड्यूस करताचे. ते प्रोड्यूस करतरी ते डायरेक्ट मनशा लंगा घालू जायना. तांतू मस्त आयाम आसता, नैतिक आयाम आसता, तांतू लीगल आयाम आसता. त्या बाउंड्री भितरी काम करका पडटा. तशी फर्स्ट मनशाल अंगा घालची फूड त्या एक प्राणी अंगा घालका पडता. म्हळ्यार फर्स्ट एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करका पडता. हे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स मस्ट. एनिमल एक्सपेरिमेंट नाशी या खंयचेय वखद मनशाल अंगा घालू जायना. हे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स मस्त सुलभ नाही आता करचे. ताकाय मस्त आयाम आसता, ताकाय मस्त बॉडीज आसताची. तांगेले रुल्सा अनुगुण जावन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करताचे. आता फर्स्टाक
एक अक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज म्हणून करताचे म्हळ्यार ते वक्क दिल्ल रे एका वेळाक म्हळ्यार इमिडिएटली कसले ताजी एक टॉक्सिसिटी येवचे चान्सेस वा तातूंत कसले सायड इफेक्ट येवचे चान्सेस वा म्हणून एनिमल्स वयर पळयताचे आता तुमकां खंयचे एनिमला वयर यूज करताचे म्हणून क्युरियोसिटी आसूं पुरो आमगेले इंडियान तू रुल्सा प्रकार 2 रोडेंट्स आणि 1 नॉन रोडेंट म्हळ्यार दोन्ही विंद्रा जातीचे मस्त टाइप आसा आम्ही एक विंदूर म्हणून म्हणताचे विंद्रांतू एक राट म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हार्ड आनी एक माउस म्हळ्यार त्या मुशक म्हणटा पळय तशी ते सान ಸ್ವಲ್ಪ सान मागीर रोडेंटा जातींच्यान तू विंगडे आसा जाल्यार रॅट्स अँड माउस कॉमनली यूज्ड मागीर एक नॉन रोडेंट त्या नॉन रोडेंट रॅबिट असो पुरो सॉसो ना म्हण जाल्यार एक मंकी असो पुरो जाल्यार ताका पुरा परमिशन जावका प्रत्येक लॅबान तू या हायर एनिमल एक्सपेरिमेंट करूं जायना मागीर एक गिनी पिग एक्चुअली ते पिग नाही ते डुक्कर नाही ते मस्त जनाल ते गिनी पिग म्हणले एक डुक्कर म्हणून ते असो पुरो एक्चुअली गिनी इली म्हणून करेक्ट टर्मिनॉलॉजी गिनी इली म्हणताची भाई त्या एनिमल्स तुमकां दाखयता एक स्लाइड आसा अंत त्या एनिमल्स अशी एनिमल एक्सपेरिमेंट्स अशी करताची या माउस भाई ताका मस्त कंडिशन्स असता आणि CPCSCA म्हणून एक संस्था आसा कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल ऑफ अँड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स म्हणून ताणी मस्त स्ट्रिक्ट आसाची त्या एनिमल्साक एक अनड्यू पेन ताका दूख येना अशी अननेसेसरी ताका हानी जायना अशी पळोवन घेवच्याक मस्त तांगे लागी मानदंड पुरा आसता त्या पुरा फॉलो करता म्हणून एक अंडरटेकिंग दिला मात्र तांणी परमिशन दिताची एक्सपेरिमेंट करूक चेकिंग तांणी चेकिंग येताची तांणी इन्स्पेक्शन येताची आणि OECD गाइडलाइन्स म्हणून पुरा आसता त्या पुरा फॉलो करून एक वेळा एनिमल एक्सपेरिमेंट्स ते जातरी एनिमल एक्सपेरिमेंट्स अक्यूट टॉक्सिसिटी म्हणून करताची क्रॉनिक टॉक्सिसिटी म्हळ्यार एक 3 महिने दिला ताजी इफेक्ट कसो जाला एक 9 महिने दिला ताजी इफेक्ट कसो जाला म्हणून मागीर रिप्रोडक्टिव्ह टॉक्सिसिटी म्हणून करताची पक्कने बायल मनशालां तू कसले मुखारे त्या रिप्रोडक्शनान तू चेडू जेवच्यान तू कसले इफेक्ट जातवा म्हणून ता पळयताची डर्मल टॉक्सिसिटी स्किना वयर पडले ताजी स्किना कसले इफेक्ट जातवा म्हणून ऑक्युलर टॉक्सिसिटी दोळ्या कसले इफेक्ट जातवा म्हणून कार्सिनोजेनिसिटी या वखदान मुखारे कॅन्सर येवचे चान्स आसतवा आणि म्युटाजेनिसिटी म्हळ्यार म्युटेशन जावन म्हळ्यार मुखारे असल कॅन्सर ना म्हण जाल्यार क्रोमोझोम एब्नॉर्मलिटी जावन चेडवाक असले बाधक जावचे चान्स आसतवा या पुरा पळयताची प्रति एक एस्पेक्ट पळोवन सगळे लिस्ट आसा ताका बॅटरी ऑफ टेस्ट म्हणताची सगळे लिस्ट आसा त्या लिस्ट फुल कंप्लीट जातरी मात्र मनशाला अंगा वयर घालूक परमिशन हाका ऍप्लिकेशन घालीत आता तुम्ही प्राणी परीक्षण म्हणताना ह्या प्राणी परीक्षण कितले म्हळ्यार कितले समय ते कोरका पडता म्हळ्यार एक रिजल्ट मेळ का जाल्यार एक अक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज पुरा एक 2 वार भितर पुरा जाता या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज 3 महिनो 6 महिने येवचे पुरो जाल्यार ಕೆಲವು टेस्ट एक 9 महिने 1 वर्ष ताय वत्ता जाल्यार त्या मनशाल वेर एक्सपेरिमेंट करची फुडें ताजे कंप्लीट रिजल्ट जाव का म्हणून सांगना एक बेसिक एक मनशाल अंगार घालचे फुडें एक कितले ताजे एक वॅल्यू जाव का ताजे कितले एक रिजल्ट जाव का तितले रिजल्ट मेळटरी मनशाल अंगार वेर घालू का परमिशन मेळटा ह्या पुरा तुमी पळोवची ह्या पुरा आतां स्लाइडान तुमकां दिसचे CNS एक्सपेरिमेंट म्हळ्यार एक नर्वस सिस्टम वयर त्या एक रॉड ते घुंत आसता तशी तांकां त्या रोडा वयर बैसू कितली साध्य आसता त्या कितली वेळ बैसून आसताची केला वखद दिली कुडले तांची त्या रोडा वयर बैसू जायना तांणी पडताची न्हीद शेता तांकां ते कोऑर्डिनेशन आसना तांणी दोगू पडताची तशी त्या टाइम कितला म्हणून मस्त जना मनान तू एक एनिमल एक्सपेरिमेंट म्हळ्यार तांकां टॉर्चर करचे तांकां बाद दिवचे तांकां डिसेक्ट करचे दिवश मारचे त्या पर आसता हांव ना म्हणना तसले एक्सपेरिमेंट्स आसताची जाल्यार एनेस्थेसिया दिवन तांकां कांय दुख्ख नाशी एक्सपेरिमेंट करताची आता तुमकां दिसता मेज तांकां एक सायड दुखून तांकां सोण तांणी ते फुल मेज आनी भोंवताची लर्निंग एंड मेमरीन तू पुरा यूज जाता एंग्जायटीन तू डिप्रेशनान तू पुरा वखद संशोधनेन तू असल मेजस यूज करताची त्या विंदूर ते कशी भोंवता ते कशी वत्ता ते पुरा ऑब्जर्व करून ते विंद्राल एक्सपेरिमेंट तांणी कन्क्लूड करून रिजल्ट्स कन्क्लुसिव्ह जावन घेताची आता एक अनेक स्लाइड आसा आमगेल्या गिनी पिगाल स्लाइड ना जालें आता
आम्ही आता कशी आहे प्राणीवर परीक्षण करताचे म्हणून पळयलंय मस्त नमने तांगेले ब्रेन कशी काम करता मन कशी काम करता म्हणून तुम्ही पडीतच आता प्राणी सुकून एक मनशाक दिवक जाल्यार मध्ये मनशा वैरे दिव नको वखत वय आता ह्या प्राणील वैरी एक्सपेरिमेंट कोर ताजे रिजल्ट्स येतरी एक एक कन्क्लूसिव म्हळ्यार हा ह्या वखद खंडित मनशा यूज जावचे चान्सेस ह्या मनशालंतू ट्राय करचे वर्थ तशी म्हणूक आम्ही ऑथॉरिटीजा कन्विन्स केल्यारी हांगा ऑथॉरिटीज म्हणताना हांव हे ऑथॉरिटीज कोण म्हणून सांगू इश्ट पावता इंडियान तो सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन सिडिस्को म्हणून एब्रिवेशन ताका सांगताचे आमी हाजे ऑफिस न्यू दिल्लींत आसा ताजे ऑफिशियल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून DCGI म्हणून म्हणताचे तो सर्वोच्च अधिकारी वखदा विषयी कसल्यांतूय इंडियान तो कसं एक्सपेरिमेंटा परमिशन दिवच्याकय ते कसं अप्रुवल असल्यारी कसल्याकय आम्ही कोविड टायमार पुरो पळोवन असो पुरतो DCGI तो सर्वोच्च अधिकारी तो ताक आजी तागे बाय नेम ताका नांवा सांगू गेल्यार VG सोमानी म्हणून आजी DCGI हाजे ऑफिस पुरा दिल्ली आसा मागीर आमगेले काउंटर पार्ट्स अमेरिकांतू USFDA म्हणून युनायटेड स्टेट्स फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून युरोपांतू EMA म्हणून युरोपियन्स मेडिसिन्स एजन्सी हांनी पुरा ऑथॉरिटी हांकां ए रिसर्चरान कन्विन्स करका पडता पण एनिमल एक्सपेरिमेंट्सांतू आमके मस्त कन्क्लुसिव आसा या डेफिनेटली या मनशालंतू घाल्ल्यारी मुखार एक लायक एक वखद हंत येवची चान्स आसा म्हणून जाल्यार ह्या वेरियस फेजसांतू वता तुम्ही सांगेल म्हणजे तातूंत मस्त 4 चरण आसा 4 फेज आसा तशी वेरियस फेजसांतू वता ते एक फेज जातारी मागशी जावन ते एक ऑर्डरली करका पडता तांतू कसलेय शॉर्टकट ना तांतू कसलेय आडवाट कसलेय ना ते कशी ते उच्चुका तशी उच्चुका एक हेकड तकड कळला म्हणजे परमिशन मेळेच ना तितली स्ट्रिक्ट आसा मस्त स्ट्रिक्ट आसा ऍक्च्युअली इंडियन रेग्युलेशन्स हांव सांगता इंडियन रेग्युलेशन्स सगळे वर्ल्डान तो मस्त स्ट्रिक्ट मोस्ट स्ट्रिंजेंट इता म्हळ्यार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ एक 2008 2008 म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ जाला ते ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ जत्तरी मागीरी आत रूल्स पुरा चेंज जावन ते कॉम्पन्सेशन तद्नु पुरा मस्त नाशिल्लें आमगेलांतू तशी आता पुढे अमेरिका पुरा आशिल म्हणके पेशंट पक्कने कसले हार्म जाल्यारी ताके कॉम्पन्सेशन बंदूर दिवचे त्या पुरा मस्त नाशिला त्या पुरा तुम्ही करेक्ट कोर का म्हणून पार्लिमेंटांत सांगून DCGI नत पुरा रूल्स हाणू तर मोस्ट इंटेन्शन लात आणि मोस्ट एथिकल आणि व्हेरी स्ट्रिंजंट गाइडलाइन्स प्रकाराची या पुरा ऑपरेशन चलता आता फेज 1 नवे या तुमगेल त्या 4 चरणांतून फेज 1 म्हणून लेखता वय आता या फेज 1 म्हळ्यार हेल्दी वॉलंटियर्स वैरी प्रयोग करचे ह्या प्रयोगाची एक्सपेरिमेंटाची फेज 1 अंतू हेल्दी वॉलंटियर्स ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಸ್ತಾ ಈಗ 18 ದುಕುನು 45 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ 45 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮಗಿರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಮಣ್ಕೆನಾ 18 ವರ್ಷ ಪೂಡೆ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ತಾ ಅಡಲ್ಟ್ जावचे ते 18 ವರ್ಷ ಪೂಡಿನ तशी हन्नी या एज ग्रुप अंतू तांका एडमिट म्हणाचे आता आम्ही हॉस्पिटल पेशंट पर एडमिट म्हणताना हांका एडमिट म्हणाचे हांका चेक इन म्हणचे बायो या तंगेले फेज 1 नाचे तंगेले सेटअप असता ते एक ICU म्हणके असता पक्कने कसले हेकड तकड जाल्लारी तांका कसले हानी जावचा नज रिवाइव करूक रिससिटेशन फॅसिलिटी पूरा आसूका म्हणून का ते तसले एक फॅसिलिटी असता आणि या फॅसिलिटीक DCGI अप्रुवल जावक जाता आता हेल्दी इंडिव्हिज्युअल म्हणलं तुम्ही तांणी कशी चिंताची या हेल्दी इंडिव्हिज्युअल्स वर्ड टू माउथ एडवर्टाइजमेंट दिवित जाल्यार ताका अप्रुवल जावक जाता एडवर्टाइजमेंट दिवका म्हणून जाल्यार ना म्हणून जाल्यार वर्ड टू माउथ हांव आतां पार्टिसिपेट कर नासल्यार हांतू हांव आनीक कोणाकय सांगता पण अशी एक आसा तुमी वचून जावक जाल्यार पार्टिसिपेट करिता म्हणून तशी त्या फॅसिलिटी वचून चेक इन जावन मागीर ह्या वखद एक डोज एक डिसाइड करून आसताची एनिमल एक्सपेरिमेंट्सांतू बेस्ड ऑन दॅट तांकां एक डोज एक नाही एक मल्टिपल डोजेस
एक डिसाइड कोर नसताची ये आईल वॉलंटियर्स आणतो तांकां पूरा टेस्ट कोर नसताची तांगेल फुल ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट एक्सरे ECG तांणी हेल्दी आसाची तांकां बरलें कसलेय प्रॉब्लेम ना तांकां हंतू कसलेय हानी जावची चान्स ना म्हणून व्हेरीफाय करतरीची ह्या वखद तांगेल वेर घालताची त्या वखद ओरली म्हळ्यार टॅबलेट असो पुरो ना म्हणून जाल्यार इंजेक्शन असो पुरो ते इंजेक्शन अस म्हणून जाल्यार आनीक स्ट्रिंजंट क्रायटेरिया आसता तांणी एब्सोल्युटली हेल्दी असो का आनी तांकां पूरा टेस्ट करून जातरी तांकां चेक इन कोर न्हू तांकां एक असेंडिंग डोज आसा म्हळ्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ लो डोज मागीर एक मदेची डोज मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ चर्तेची डोज तशी एक स्टेप्ड फॅशन आणतो तांकां डोज दिवन एक मनीस एक हायेस्ट कितले डोज या टॉलरेट करता कितले डोज देवीत म्हणून एक डोज एक हार का म्हणून जाल्यार या फेज 1 स्टडी आसा हेल्पफुल आता फेज 1 ಅಂತೂ ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ येवन भाग घेता म्हण जाल्यार तांकां लाभ कसो आसा तांकां दुड्ड कसले मेळटा वय एक्चुअली हांतू तांणी निरोगी तांकां रोग कसलेय आसना तशी रोग गुण जावच्या पुरो म्हणून तसल कॉन्सेप्ट ना तशी तांकां कॉम्पन्सेशन दिवका पडटा एट द सेम टाइम तांकां दुडवा खातीर करताची तांणी दुडवा खातीर तशें करताची म्हणूनय जायना इता म्हळ्यार सायन्स मुखार वचूका तांणी एक सायन्स कॉन्ट्रिब्यूट करताची तांगेले एक सहभागित्वांतू एक सायन्स मुखार वता भाय एक रोगींक लायक वखद येता त्या शुवर एक एट द सेम टाइम तांणी तांगेले काम सोडून येताची तांणी रज घालून येताची तांकां ते पे लॉस जावचे पुरो तशी तांकां कॉम्पन्सेशन दिवूका पडटा कितली दिवका त्या ताका डिसायड करूक एथिक्स कमिटी म्हणून एक आसा त्या एथिक्स कमिटीची मुखार एक डिस्कशन करूया आमी त्या एथिक्स कमिटी डिसायड करता ते कितली कॉम्पन्सेशन दिवका म्हणून ಲೆಕ್ಕಾಪಿ ಶೇರ್ ದಿಲ್ಲಾರಿ ತಾಯಕ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇ ಜತ್ತ ತಾಯಕ ತಂಕೆ एक आशे दक्कोन ತಂಕೆ एक पार्टिसिपेट एक फोर्स केले म्हणके जाता तशी जावचा नज एट द सेम टाइम ಸ್ವಲ್ಪ उणे दिवन हंक वरोन तशी जावचा नज ते करेक्ट कितली कॉम्पन्सेशन दिवका म्हणून ते कंपनी आनी एथिक्स कमिटी दोग जणी ಒಟ್ಟು डिसाइड करून तितली कॉम्पन्सेशन तांकां दिवका पडता अती हेल्दी आशिल्ले एक मनशान अशी पुरो वखत म्हळ्यार रोग नातील कडेन ताण वखत घेतल्यार ताका दुसरे कसले तंत्र जायना समस्या येना त्या देहांत या मुखार सून कसले समस्या साध्यते आसा एक्चुअली साध्यते ना म्हणून काही सांगना इता म्हळ्यार हे एनिमल एक्सपेरिमेंट मात्र जाल्ला मनशाला वेरी फर्स्ट टाइम घालता आसाची एक्चुअली आमकां काही गुत ना ते कशी बिहेव करता म्हणून इनफॅक्ट तुम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ पुढे एक 8-10 वर्ष पुढे इंडिया टुडे हेडलाइन्स आशिल्ले एक बायलमनशी एक केजान तशी बयसून आर इंडियन्स यूज्ड गिनी पिग्स म्हणून एक टायटल आशिल्लें ताका एक्चुअली हांव ताजूट कनकर करना हांव ते ताजूट एग्री जायना इता म्हळ्यार या फेज 1 ट्रायल इंडियान जावचे मस्त उणे इंडियान एक लास्ट 10 वर्सांतू एक 4-5 जाल्ले हॉड या फेज 1 ट्रायल जावची युरोपांत आनी अमेरिकांत तुम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ पुढे एक 5-6 वर्ष पुढे इंग्लंडांत एक अशी एक फेज 1 ट्रायल जावन तांकां ಸ್ವಲ್ಪ सिरियस जावन तांकां ICU व्हरून तांणी एक वार नंतर समजून भायर येयले तुमकां वाजून असो पुरोची तशी हांव कशी जायना म्हणून सांगना जाल्यार त्या डोज उणे दुखून हगूर 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 चड करता वचून तांणी ते मॉनिटर करून मस्त हानी जायना अशी पळोवन घेता ते मात्र खरें आसता आता फेज 1 म्हळ्यार तशें जाल्यार हेल्दी इंडिविज्युअल्स मात्र उपयोग करून आता रोगींक केन्ना शामील करचे आमी एक वेळा हे हेल्दी इंडिविज्युअल्स अंतू फेज 1 ट्रायल्साचे रिजल्ट येतरे इफ दे आर कन्क्लूसिव म्हळ्यार ताजे रिजल्ट अंतू हा ये मुखार होरीत म्हणून एक धैर्य आयल्यार एक कन्क्लूसिव ते जाल्ले रे तेन्ना फेज 2 वचयता फेज 2 पेशंट्स वेर घालचे फेज 2 तो स्मॉल नंबर ऑफ पेशंट्स फेज 1 अंतू एक तू एक 20 दुखून 80 पेशंट्स घेतले रे एक फेज 2 तो एक 300 to 800 तशी हजार ना फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पेशंट्स ते पेशंट्स अंतू एनरोल करीत आणि या पेशंट्सांनी कसं म्हणचे
एक प्युरर फॉर्म ऑफ द डिसीज म्हळ्यार एक डायबिटीस म्हणले की तांकां दोळे प्रॉब्लेम आसूनच जाय किडनी प्रॉब्लेम आसूनच वय, जाय वय. ते खाली एक ब्लड शुगर HbA1c त्या मात्र चढ़ला तसल पेशेंट्स मात्र घेताची ಪಕ್ಕನೆ ಏಕ ವಕ್ಕದ ಏಕ ಡೋಸ್ ಸಮೇತ ಹೆಲ್ದಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ घालूक फिट नहीं म्हण आसल्यार आता अँटी कॅन्सर ड्रग्स कॅन्सर दिवचे इवन एक डोस समेत हेल्दी मनशालांतू घालूक फिट नहीं त्या मस्त टॉक्सिक तांतू मस्त साइड इफेक्ट आसा असल कंडिशनांतू फेज 1 न पेशंट्स वेरी करताचे त्या हेल्दी वालंटियर्स तांकां घालून आणि फेज 2 एक रिकग्नाइज्ड सेंटर सांगतो म्हळ्यार एक मेडिकल कॉलेज युनिव्हर्सिटी सेंटर नाजाल्यार फुल्ली स्पेशालिटी सेंटर तसलांतू मात्र करताची आणि असल ट्रायल खंय मस्त वर्स दुखून करताची तसल कडे दुखून मात्र ते सेंटर सिलेक्ट जाता तशी एक स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टिगेटर्स आणि एक्सपिरियन्स आशिल्ले डॉक्टर्स तांकां मात्र घेताची येता म्हळ्यार फर्स्ट टाइम हे पेशंट्स तू ट्राय करचे फेज 1 अंतू हेल्दी वॉलंटियर्स आर वेरी एक्सपेरिमेंट कोर नासताचे जाल्यार एक वखद हेल्दी वॉलंटियर्स तू कशी बिहेव करता तशीची पेशंट्स तू बिहेव करता म्हणून रूल काय ना त्या पेशंट्स आले तांगेले कॉम्पोजिशन तांगेले स्ट्रक्चर त्या बॉडीचे ಸ್ವಲ್ಪ ते चेंज जावन तशी वखद ಸ್ವಲ್ಪ विंगड बिहेव करू पुरो तशी हेल्दी वॉलंटियर्स आणि पेशंट्स तू ते कशी चेंज जाता बिहेवियर कशी विंगड विंगड असता त्या पूरा फाइंड आउट करू काय फेज 2 एक फेज 2 तू एक कितले डोस देविता दिसा कितले वेळ दिवका पडता आणि एक कितले दिसा तू दिवका पडता हे एक आयडिया मेळटा इन्व्हेस्टिगेटर्स ते करतल तर या एक्सपेरिमेंट करचे डॉक्टर्स इन्व्हेस्टिगेटर्स म्हणून म्हणताचे रिसर्चर्स म्हणून सांगताचे त्या एक डोसाचे एक आयडिया मेळटा एक फेज 1 तू पास जालाले एक 8% 8 दुखून 20% मात्र फेज 2 वता तशी फेज 1 जाल्यार तू पूरा फेज 2 वता म्हणाले काय खात्री ना म्हळ्यार एक 10 वखद फेज 1 केल्यार तांतू एक दोन्ही फेज 2 केल्या चड फेल्यूर रेट मस्त आसा ताचे खातीराची तुमको पुरो मस्त कंपनीज वेंचर करनाची ता म्हळ्यार फेल्यूर रेट चड आणि या दशकांत दुखून पळयलेले आता या मस्त दशका दुखून जाता आसा आता आम्ही 2022 आसाची आणि काही त्या फेल्यूर रेट उणी जायनी आमगेले एक स्लाइड आसा ह्युमन ट्रायल्स आता तुम्ही अंतू तावळ सांगले तुम्ही 300 सुकून 800 ताई पेशंट्स जावका पडता म्हणून सुरवेक पळोवचें गेल्यार एक 300 पेशंट मेळची म्हळ्यार एक सुलभ काम नाही पडे म्हळ्यार 300 to 800 पेशंट एक पंता मेळका जाल्यार आणि त्याची फेज आर मेळची एक कष्ट आणि कसं म्हळ्यार तांगेले त्या रोगीन आयल्यार तांकां त्याची रोग आसका म्हळ्यार एक डायबिटीस म्हणून एक्झाम्पल घेतल्यार त्या सगळ्यांक 300 सुकून 800 जणांक डायबिटीस रोगू आसूं का तेन्ना तांणी ताचे खातीर एक कंपनी कसं करता म्हळ्यार मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स म्हणून करताचे म्हळ्यार एका कडेन करनाची आणि रेग्युलेशन्स प्रकार एका कडेन करची चौकी कित्याक म्हळ्यार ह्या वखद एक एथनिक डिफरन्स म्हणून आसता एक अमेरिकन पेशंटान तू कशी बिहेव करता आणि इंडियन पेशंटान तू कशी बिहेव करता ना म्हण जाल्यार लॅटिनोज म्हण म्हणटाची तांगेल देहान तू कशी बिहेव करता ते एका रिती आसूं का म्हणून काय खात्री ना ते विंगड विंगड आसूं काय पुरो तशी एक कंपनी ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ ಅಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ಸ್ ಚೈನಾ ಅಂತು ನಾ ಮುಂಜಾನೆ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ कंट्रीज ಅಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ಸ್ ಕಾಣು मल्टिपल ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತು करताची तशें तांतू 300-500 पेशंट जावक म्हण जाल्यार आमकां आतां आमगेल सायट फॉर एक्झाम्पल आतां मंगळुरांतू कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज म्हण दवरया आमगेल KMC दुखून एक 10 पेशंट मात्र आसूं पुरोची अनेक साइट दुखून बँगलोर दुखून एक कॉलेज दुखून एक 10 पेशंट असो पुरोची तशीच इंडिया दुखून एक 100 पेशंट असो पुरोची अमेरिका दुखून एक 100 पेशंट असो पुरोची तशी 300-400-500 पेशंट तांणी ओट्ट करताची तशें जाल्यार ह्या पेशंटाक ते ह्या टेस्टाक हाडचे फुडें कन्सेंट फॉर्म आनी तांणी बरो सायन घालका पडटलें म्हणलें हांव कन्सेंट ना अशी खंयचेय क्लिनिकल ट्रायल जायना कन्सेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट पुढे सांगता तुम्ही पुढे सांगची मात्र नाही ताकि कन्सेंट फॉर्म म्हणून आसता
ते कन्सेंट फॉर्म तांक दिवका तांकां सफिशियंट टायम दिवका ते कन्सेंट फॉर्म वज्जुचाक पक्कने तांणी ते कन्सेंट फॉर्म व्हरून मेगेले एक फॅमिली डॉक्टर दाखोवका ना म्हण जाल्यार मेगेले एक रिलेटिव्ह दाखोवका ना म्हण जाल्यार मेगेले एक लॉयरा दाखोवका हाजी लिगल इम्प्लिकेशन्स म्हाका कसं म्हूण कळका म्हणल्यार ते कन्सेंट फॉर्म तांकां दिवचे परमिशन दिवका पडटा आनी आत्त कसं जाला म्हणल्यार इंडियान पेशंट्स कोर्टा येत्र सांगताचे म्हाका कसकी त्या डॉक्टरान सांगले हांग सायन करी तुका फ्री ट्रिटमेंट जाता म्हूण असल पुरो मस्त पुरो जालें आनी डॉक्टर्साक स्वल्प सांगचे व्यवधान इता म्हळ्यार त्या कन्सेंट फॉर्म एक 20-30 पेजेस पुरो आसता केला म्हळ्यार 10 पेज 15 पेज अंतू मिनिमम तर तितले एक्सप्लेन करून सांगचे टायम येना व्यवधान येना तशी हंतू पुरो मस्त गोंधळ स्टार्ट जाला ताजे निमित्त आतां इंडियान ऑडियो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग म्हूण केला आता शीची पेशंट इधर बयस्काराका आणि डॉक्टर इधर बयसुका आणि अशीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चलता ऑडियो समासुका आणि त्या डॉक्टरान कसं पुरा सांगला त्या पेशंटान कसं पुरा निमगिला त्या पुरा रेकॉर्ड जाता आणि हे ऑडियो व्हिडिओ रेकॉर्डेड एक सीडींतकी नातले रिपोजिटरींत घाल दवरका हक्क ऍक्सेस मस्त जन आसना रेग्युलेटर्स एथिक्स कमिटी मेंबर्स आणि रेग्युलेटर्स इंडियन रेग्युलेटर्स डीसीजीए सैड दुकून असो पुरोची ना म्हणजे अमेरिका दुकून यूएसएफडीए सैड दुकून असो पुरोची कोण येताची तांकां मात्र दाखोवका पडता आणि पेशंटाले परमिशन घेऊनच या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जाता केल्या वेळा प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार केला पेशंट्स पुरा तांकां हंतू पार्टिसिपेट करूं मन आसता जाल्यार तांकां व्हिडिओ हंतू येद्र येवचे कम्फर्टेबल आसना पक्कने कंडिशन्स लायक HIV पुरा आसले रे हंतू ओपनली जावन तर डॉक्टरान सांगूका पडता पळय तू HIV पॉझिटिव्ह म्हणून तांकां भंय करता ह्या काही सोशल मिडिया लीक जाल्ल्या पुरा कशी तशी डिसिजन म्हणल्यार जायत असल स्टिग्मॅटिक डिसीज तू खाली ऑडिओ मात पुरो म्हणून मागीर केलो कल्चरल असतात घुंगट घालताची बुरका घालताची तेतून पुरा तो कोण बेसला म्हणून कळना ते ऑडिओ व्हिडिओ नॉट ऍप्लिकेबल जातात ना आता जाल्यार हे रोगी वैरी परीक्षण जेतरी ते वखद सीधा मार्केट येतकी ना इता म्हळ्यार फेज 2 आमी एक चड म्हळ्यार एक 500-800 पेशंट्स वेरे मात प्रयोग करून आसताचे इतली पावना तर साइड इफेक्ट इतली पेशंट्स कळना तशी एक लार्ज नंबर ऑफ पेशंट्स एक्सपेरिमेंट आमकां करपा पडटा ताका फेज 3 म्हणटाचे तशी हे फेज 2 दुखून फेज 3 वता फेज 3 म्हळ्यार एक 1000 असो पुरो 3000 असो पुरो 8-10 हजार असो काही पुरो ऍक्च्युअली आम्ही एक 3 वर्ष फुडें आम्ही एक ट्रायलान तो पार्टिसिपेट केलेला आहे तांतू टोटल एनरोलमेंट 10,000 आशिल्लें तशी तांतू आमगेले एक सेंटर KMC मंगळूर एक सेंटर आशिल्लें तशी एक लार्ज नंबर ऑफ पेशंट्स हे तर करताचे म्हळ्यार इतली पेशंट्स हांव तुका सांगलें फेज 2 एक डायबिटीस म्हणून धरल्यार एक प्युरर फॉर्म ऑफ डायबिटीस म्हळ्यार तांतू कसले किडनी प्रॉब्लेम आसूनच दोळे प्रॉब्लेम आसूनच डायबिटीस मात्र तशी मात्र जाल्यार फेज 3 तशी नाही तांतू स्वल्प किडनी प्रॉब्लेमाची पेशंट्स आसूं पुरोची ना म्हण जाल्यार इथं म्हळ्यार भाय एक डॉक्टरान पेशंटा दितना तो ते किडनी प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक दिवचा पुरो दोळे प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक दिवचा पुरो तेन्ना कशी त्या वखत बिहेव करता म्हणून ताजी एक आयडिया जावका पडता तशी लार्ज वरायटी ऑफ पेशंट्स म्हळ्यार एक मस्त एक टाइप ऑफ पेशंट्स हंतू घालिता आनी हंतू एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तावे एनरोल करताचे एक मेडिकल कॉलेज जावका यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जावका असल रूल्स तितले स्ट्रिंजेंट म्हूण ना जाल्यार इन्व्हेस्टिगेटर्स म्हणजे डॉक्टर्सांक ट्रेनिंग जावका गुड क्लिनिकल प्रॅक्टिस म्हणून एक ट्रेनिंग आसा त्या ट्रेनिंगान तू कशी रिसर्च कोरका कशी वचुका ते कशी स्टेप्स वचुका म्हणून करेक्ट त्या ट्रेनिंग दिताची ह्या ट्रेनिंग जाल्ली शिवाय खंयचेय डॉक्टर्सांक या फेज 1 दुखून फेज 4 ताय खंयचेय क्लिनिकल ट्रायल करची अनुमती मेळना आता फेज 3 बाय या फेज 3 तू हक्क ताजे रिजल्ट्स भायर येवन हंतू एक कन्क्लूसिव जावन हा ह्या मार्केटा हरचे वर्थ या डेफिनेटली पेशंटा वैरी काम करता आणि हाजी एक एफिकसी म्हणटाची लायक हाजे इफेक्टिवनेस आसा
आणि हक्क मस्त साईड इफेक्ट ना म्हळ्यार सेफ्टी मस्त साईड इफेक्ट ना हक्का ह्या मार्केटा हारचे वर्थ म्हणूक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीसाक कन्विन्स जाला रे ताका NDA म्हणटाची न्यू ड्रग एप्लिकेशन म्हूण म्हणटाची आता एक फार्मास्युटिकल कंपनी न्यू ड्रग एप्लिकेशन फायल करता त्या एक्चुअली USFDA लुटू फायल करताची ता म्हळ्यार खाली इंडिया ಅಂತೂ फायल कोरनो खाली इंडियन मार्केट मस्त कंपनीज ಅಂತೂ तितली इंटरेस्ट आसा ना ता म्हळ्यार तांणी सगळे वर्ल्ड ಅಂತೂ सेल कोरका म्हूण आसताची सगळे वर्ल्ड ಅಂತೂ सेल कोरका म्हूण जाल्यार USFDA वचुका USFDA अप्रुवल जावका जाता तशी USFDA ऑथॉरिटीजांक NDA सबमिट करता न्यू ड्रग एप्लिकेशन घालता रे तांणी तांगेले टाइम घेताची आता कोविड अशी तसल कसल असल परिस्थिती आयल्या त्यात नाही का एक्सेलरेटेड एक्सपेडिटेड रिव्ह्यू म्हणून करताची ना म्हणजे तांणी तांगेले टाइम घेताची 1 वर्ष घेवच्या पुरोची 2 वर्ष घेवच्या पुरोची एक एवरेज एक लास्ट हाजी प्रकार एक स्टडीजा प्रकार एक तांणी 1-1.5 वर्ष घेतला तांकां तितली रिव्ह्यू करू आसता तांकां तितली त्या पळोवंक जाता त्या पुरो डॉक्युमेंट्स त्या पुरो रिव्ह्यू करता रे मागीर तांणी अप्रुवल दिताची एक वेळ ह्या फेज 3 जे कन्क्लूड जाता रे अप्रुवल जाल्ला रे ह्या मार्केटात ड्रग घेता इट इज रिलीज्ड इनटू द मार्केट आता जाल्यार ह्या मार्केट आयले ಕೂಡಲೇ त्या कंपनीक लाभ मेळटा की ह्या मार्केट आयले ಕೂಡಲೇ ते कंपनी तांणी पेटेंट फाईल कोर नासताची इता म्हळ्यार तांणी इतली दुड्डू घालना हाका हांतू मस्त कॉस्ट आसता एक्चुअली मी कॉस्ट तुमकां इंटरेस्ट आसा पोर हाका कितली एक वक्त डेव्हलप करता म्हणून जाल्यार कितली कॉस्ट लागू पोर म्हणून हाजे आता आमी एनिमल एक्सपेरिमेंट्स पळयला मार्केटिंग येवची तांय पळयला हे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स दुखून एक मार्केट येवका म्हणून जाल्यार $1.5 billion जाता बिलियन बी म्हळ्यार आत्ता रेट रे तू इंडियन रुपीज कन्वर्ट केला रे 12,000 कोटी 12,000 crore रुपीज म्हळ्यार तू इमॅजिन कर तशी मस्त असल ड्रग रिसर्च इंडियन कंपनीज करनाची ता म्हळ्यार इतली इन्व्हेस्टमेंट आणि सक्सेस गॅरंटी वेना आता इतले इन्वेस्ट कोर नो भाई एक ड्रग मार्केट येता म्हणल्यार एक खात्री ना पक्कने लॉस जाल्ला कसं जाता त्या कंपनी शेअर्स पडताची त्या कंपनी मुच्चून परिस्थिती असू काही पुरो तशी इंडियन कंपनीज मस्त हंत वेंचर कुरुक इष्ट पावनाची ह्या पुरा मल्टीनॅशनल जायंट्स म्हणताचे आमी मल्टीनॅशनल कंपनीज हांव खंयचे कंपनी नांव काणा हांगा जाल्यार मल्टीनॅशनल कंपनीज तांकां तांणी शक्त आसताची ह्या करूंक 12,000 crores सान अमाउंट नाही तशी तांणी सक्सेस पळोवन त्या मॉनिटर कोरून तांणी वेंचर करताचे आता पळोवचे गेल्यार हे भारतीय पुरा हे फार्मा कंपनीज पुरा तांणी पुरा तांगेले जावन एक नवे ड्रग म्हणून हाडलेले दोळना आनी एक्चुअली आमी कोवॅक्सिनाचे आमी आयकलेले तांगेले भारतीय कंपनीच्यानच भायर हाडलेले म्हणून सांगून अशी कॉस्ट मात्र गी कारण आनी दुसरे कसले आमगेले तो संशोधन करचे क्षमते जो उणे आसा संशोधन करचे क्षमते आसा जाल्यार कॉस्ट व्हडले हिंडरिंग फॅक्टर आमकां इवन एक सान लेवलान तू कोरका म्हणून जाल्यार एक 200-500 कोटी जावूका आनी संशोधन क्षमते असं कोरित त्या फॅसिलिटी क्रिएट कोरित इंडिया अंतू संशोधन जायनी खंयचे वखद म्हणून हांव सांगना मस्त पुरा संशोधन जाल्ल्याची जाल्यार त्या मस्त एक मार्केट अंतू तुमकां मेळेच ना एक्चुअली एक कॉन्ट्रासेप्टिव्ह एक सेंट्रोमॅन म्हणून त्या जाल्लेले लखनौंत CDRA लखनौंत जाल्लेला मागीर एक आमगेले एक TB वखद आसा एक बुलाक्विन म्हणून तावे डेव्हलप जाल्ले इंडिया अंतूची तशी जायना म्हणून सांगना जाल्यार उणे मस्त उणे ह्या पुरा मल्टीनॅशनल जायंट्स अमेरिका दुखून थंयची करचे आनी तांणी रिसर्चा खातीर हे कडेन इंडिया सायड येताची आमी तांगेले त्या मॉलिक्युलाची नक्कल करून हांगा करचे म्हणून हांव लेखता हा एक नवे कॉन्सेप्ट एक नक्कल म्हणून एक हाडले ते इम्पॉर्टंट ते अनेक आयाम ते अनेक कॉन्सेप्ट ते आता ह्या वखद एक वेळ मार्केटाक घालता रे कंपनीक 20 वर्षा पेटेंट मेळटा एक वेळ पेटेंट फाईल करता रे तांकां 20 वर्ष तांकां पेटेंट मेळटा म्हळ्यार विंगड खंयचेय कंपनी ते कॉपी करूना विंगड खंयचेय कंपनीन मॅन्युफॅक्चर करूना सेल करूना रिसर्च करूना कसलेय करूना
ते एक वळ ते पेटेंट पीरियड एक्सपायरी जाल्ली कूडले तेन्ना अनेक कंपनीन तांगेले कॉपी कोरिता तांगेले सेल कोरिता तेच मॅन्युफॅक्चर कोरिता सेल कोरिता कसले कोरिता आनी एक वखत मार्केट आयिल्ले कूडले ताजी रिसर्च स्टॉप जायना जाल्ले आनी आमी मार्केटा वखत घाल्ले आनी बेनिफिट कितले जाता की आता तुमकां नवे वखत आयिल्ले कूडले ताजे मोल मस्त आसता एक मात्रेक ताजे मस्त मोल आसता तुमकां आतां कोळ्ळें सुपोर आता इत्ता तेचे मोल चड आसता म्हणून हांव सांगलें तुमकां 12,000 कोटी कंपनीन ते रिकवरी कोरका पडता इता म्हळ्यार तांकां अनेक वखदां वेरी इन्वेस्ट कोरका म्हण जाल्यार हज्जी रिकवरी तांकां जावका पडता तशी तांणी ताजे मोल हाय दवरताचे आनी ताजी रिसर्च फेज स्टॉप जायना फेज 4 म्हणून करताचे फेज 4 म्हळ्यार आतां फेज 3 तोय चड म्हळ्यार कितले एक 5-8 पेशंट्स वेर घाल नासताचे आतां भारताचे पॉप्युलेशन 135 crores तांतू एक वखद ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ करू पुरोचे ते कोटी उच्च काही पुरो आ तितले लक्ष गटले पेशंट्स आले वेरी प्रिस्क्राइब करताना ಕೆಲವು ರೇರ್ ಸೈಡ್ इफेक्ट ते भायर वयचे पुरो त्या सुद्दां आता त्या सुद्दां म्हण जाल्यार आमी एक दोळ दवरका ताजे वेरी एक मॉनिटर करका हक्का फेज 4 म्हणचे फेज 4 म्हळ्यार लार्ज नंबर ऑफ पेशंट्स एक tens of thousands लक्ष गटले पेशंट वेरी वखत दिताना ते मॉनिटर करचे फर्स्ट 2 वर्स प्रति 6 महिने ताजे सेफ्टी रिपोर्ट DCGI दिवका हाका PSURs म्हणटाचे पिरियोडिक ते कंपनीन दिवका ताचे कितें डॉक्टर्स आले येवन ते रेप्स पुरा येवन निमगे ताचे डॉक्टर तुम्ही ह्या वखत यूज केला वय म्हणून हा वय तुम्ही सेफ्टी एस्पेक्ट तुमगेले कमेंट कसला पेशंट कसले हार्म जाल्यार तुम्ही नोट केला वय त्या पुरा निमगे ताचे ते पక్కన वही म्हण जाल्यार डॉक्टरान सांगता अशें सायड इफेक्ट हांव पळयला म्हणून ते पूरा कंपायल करून PSURs म्हळ्यार पिरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स हे रिपोर्ट एवरी 6 months फर्स्ट 2 वर्स वता म्हळ्यार 4 रिपोर्ट वता मागीर 2 वर्स एन्युअली म्हळ्यार वर्सा एक वेळा 2 रिपोर्ट वता तशी 4 वर्स ह्या ड्रगा वयरी ह्या वखदा वयरी एक DCGI निगा आसता एक दोळ आसता तशी मार्केटाक घाल्ली कूडले मागीर ताजे कसले काम जाल्ले पडलें ना आनी ताजी दुड्ड मात्र तशें कसलें ना इता म्हळ्यार ताजी वयरी कंप्लीट निगा आसता आनी ह्या पक्कने वॅक्सीन आनी ते मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज म्हूण म्हणटाची ह्या पुरो हाय एंड मेडिकेशन्स ना म्हणजे जाल्यार स्टेम सेल्स तूं आयकून आसा पुरो स्टेम सेल्स ताजे प्रोडक्ट्स आनी ताजेर कसं म्हणटाची झिनोग्राफ्ट्स तसल पुरा ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಸಜ ಪುರ ಹೈ ಎಂಡ್ ವಕ್ದ त्या वखद थ्रू आउट ताजे लायफ टायम ताजे मॉनिटर करता पडटा आतां वर्लल वखद ते डायबिटीसाचे बीपीचे पुरा हांव सांगिल्लें म्हणटकी 4 वर्सान ताजे मागीर मॉनिटरिंग मस्त आसना आसता जाल्यार अशी पळय निगा दवरून ताजे वयर एक दोळ दवरून तशें आसना जाल्यार ह्या प्रोडक्ट्स वॅक्सिन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्टेम सेल्स बायोलॉजिक्स ह्या पुरा कंप्लीट मॉनिटरिंग ताजे लायफ टायम मॉनिटरिंग आसता तशी त्या प्रोडक्ट्स पुरा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ताजे वयर कसलंय एक अनुमान ना जाल्यार ताजे विशीं भयभीती जावचे घेते ना अते एक वखत घेवन एक सामान्य मनशाक कसले एक साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव दिसल्यार ताणे कसं कोरेत आता ह्या वखदान तूं साइड इफेक्ट येताची येता कांय ना म्हणून जाल्यार एक पोट्टा वळेन आयले म्हणकेची एक नमनाची कसकी एक ಕೆಲವು ಜನ म्हणटाची एक नर्क पोट्टा नर्कशें जाता एक नमने एक वंक येयले म्हणके जाता वंकून वचना एक नमने वंकार येवचे जाता एक कसले खावया नाक म्हूण दिसता तोंड कोड जाता मेटालिक टेस्ट असो पुरो तसल साइड इफेक्ट आसता केल्या वेळा ते ब्लड काउंट्स उणी जावचे ना म्हूण जाल्यार लिव्हरा पेट्टू पडचो किडनी पेट्टू पडचो तसल कसले साइड इफेक्ट आसता ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತೂ ಈವನ್ लिव्हराक किडनीक पक्कने पेट्टू पडची चान्स आसले रे आतां सिच्युएशन कशें आसता म्हळ्यार आतां एक सेप्सीस म्हणचे ते सेप्सीस इतली डेंजरस ते केल्या वखदान तूं असल सायड इफेक्ट आसा म्हूण कळ्ळें रे दिवका पडटा मागीर ते वखद मॉनिटर करून ताजी डोज मॉनिटर करून ते उणकी चडकी पुरा करून ते दिताचे जाल्यार हे सायड इफेक्ट ते मॉनिटर करून
रिपोर्ट करचे प्रति एक वैद्यालयक धर्म म्हणता इता म्हणल्यार ಕೆಲವಳ ಗೊತ್ತಸನ ಕೆಲವಳ ಗೊತ್ತसलरी त्या प्रिकॉशन घेविता हा तो साइड इफेक्ट असता तशी अनेक वखत दिवची की आता केलं होतं फॉर एक्झाम्पल एक टीबी वखत आणतो तांते एक पेरिफेरल न्यूरोपॅथी म्हणून जाता एक जुम 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 जावचे एक हातू पाय उपर ताकी एक विटामिन एक असं B6 पिरिडॉक्सिन म्हणताचे त्या दिले पुरो ते जुम जुम जावचे रपता तशी तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह जावन एक वखत दिवन त्या तशी राबवयता तशी कोरिता ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಸನ ಗೊತ್ತಸನ ನ ವಕ್ಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ತಾನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಸನ ಕೆದ್ನ ಗೊತ್ತನ असकी तेदना एक वैद्यान तसल वखद ताजी साइड इफेक्ट कळली ಕೂಡಲೇ तेक रिपोर्ट करचे ते मॉनिटर करून रिपोर्ट करचे तागेल धर्म म्हणटा हक्का ADR मॉनिटरिंग म्हणून म्हणटाचे म्हळ्यार एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग म्हळ्यार साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग आता आमगेल भारत सरकारानं एक नवीच एक योजने सुरू केला जनौषधी योजना म्हणून ताच्या निमित्त मस्त जनाक वखद उणी मोलार मेळचे म्हणून सहाय जाता तशें अनेक एक प्रश्न कसो म्हळ्यार एक जेनरिक कनीक ओरिजिनल वखद म्हळ्यार कसले म्हणून हाजे विशयी तुमी ಸ್ವಲ್ಪ सांगले पेटंटा वेळार उलयतना जाल्यार मेल प्रश्न कसो म्हळ्यार हे जेनरिक कनीक ओरिजिनल वखद म्हळ्यार कसले आनी हे जनौषधाचे लाभ कितले या एक आता डॉक्टर सांग मस्त त्यांनी फेस करची क्वेश्चन डॉक्टर आम्ही जनौषधी म्हणल्यार कसले जनौषधी केंद्र म्हणून आम्ही भारत सरकारान इतले सेटअप केला तातूंत मस्त उणी मल्लांत वखद मेळटाची त्या कशी घेवितवा नेक्स्ट क्वेश्चन त्या पक्कने इफेक्टिव्ह म्हणजे जाल्यार वडलल कडे इत्ता चड मॉल हंगितली मॉल उणी दितना त्या तसल डाऊट येवचे सहज तसल अनुमान येवचे मनुष्य सहज प्रकृती आता हे जनरिक म्हणल्यार कसं म्हणून फर्स्ट पळया आता पेटंट 20 वर्सां म्हणून सांगला ते पेटंट एक्सपायर जाल्ली ಕೂಡಲೇ अनेक कंपनीन हे ओरिजिनल कंपनीक इनोवेटर म्हणून सांगताच आमी हे इनोवेटरान ताजे टेक्नॉलॉजी त्या वखद कशी मॅन्युफॅक्चर करचे ताजे स्टेबिलिटी प्युरिटी हे पूरा डेटा अनेक कोण कंपनी निमगिताची तांकां दिवका ह्या कंपनीन त्या इनोवेटराले डेटा घेवन तांणी तांगेलीची वखद मॅन्युफॅक्चर करीत जाल्यार आता या इंडियन कंपनीन फॉर एक्झाम्पल आता एक अमेरिकन कंपनीन एक नवे वखद मार्केटाक घाल्ला ताजी पेटंट एक्सपायर जाला 20 वर्स जाल्ला पेटंट एक्सपायर जाला आता एक इंडियन कंपनीन त्या कॉपी नकल करताची ना म्हणून जाल्यार ताजी जनरिक प्रोडक्ट भायर हाडताची म्हणून लेखताची त्या अमेरिकन कंपनीने निमगिताची त्या ताजी टेक्नॉलॉजी दियाची स्टेबिलिटी प्युरिटी पुरा डेटा पुरा दियाची आम्ही मॅन्युफॅक्चर करताची म्हणून ताणी ना म्हणून ना दिवक जाता जाल्यार हे इंडियन कंपनीन इनोवेटराल प्रोडक्ट आणि आमगेल प्रोडक्ट एक मनशाल बॉडीन तू ते सेम वे बिहेव करता म्हणून दाखोवका म्हळ्यार आता एक वखद एक मनशाल बॉडीन तो इनोवेटराले मेगेले ताजे एब्झॉर्प्शन म्हळ्यार ते वखद भितर वच्चे रक्ता भितर मेळची कॅपॅसिटी आनी ताजे एक्शन त्या रिलीफ करची कॅपॅसिटी आनी ताजे देहातून भायर वच्चे एक्सक्रिशन त्या कॅपॅसिटी इक्विवेलंट म्हणून दाखोवका हक्का बायो इक्विवेलन्स म्हणून म्हणटाचे बायो इक्विवेलन्स म्हळ्यार बायो इक्विवेलन्स सेंटर म्हणून आसता त्या सेंटरान तो हेल्दी वॉलंटियर्स घेताचे मस्त जन इवन डॉक्टर्स हांगे कन्फ्युजन असता फेज 1 आणि बायो इक्विवेलन्स फेज 1 आणि बायो इक्विवेलन्स विंगड फेज 1 नान तो एक अननोन ड्रग म्हळ्यार जस्ट एनिमल एक्सपेरिमेंट्स जाल्ले ड्रग त्या मनशाल बॉडीन घालताचे जाल्यार बायो इक्विवेलन्सान तो त्या ड्रग मार्केटांत आसता लक्ष गटले कोटी गटले जावन घेवन आसताचे जस्ट इनोवेटर आले आणि मेगेल प्रोडक्ट एकच म्हणून दाखोवचे खातीर करचे तशी वखदा विशयान तू कसलेय संशय नाका बायो इक्विवेलन्सान तो तांतूं कांय प्रॉब्लेम ना बायो इक्विवेलन्सान तो चेक इन करताची हेल्दी वॉलंटियर्सांक सेम टेस्ट करताची पूरा ब्लड टेस्ट ECG एक्सरे ते पूरा करताची मागीर एक डोस दिताची ते वखदाचे टॅबलेट एक डोस दिवन प्रति
एक फिक्स्ड इंटरवल आका रगत काढताची एक ते फर्स्ट 10 मिनिट मागीर 20 मिनिट अर्ध घंटो 1 घंटो 2 घंटो 4 घंटो अशें आसूं पुरो ते रगत काणो ते रक्तांतू ते वखद कितले मेळ्ळा म्हण पळयताचे म्हळ्यार ब्लड लेवल्स पळयताचे ते वखदाचे ते पळयतरी ते इनोवेटराले तागेल ऑलरेडी तांणी फेज 1 केलेले ते डेटा आसता ते दोन कंपेर करून पक्कने ते एक्कल्याक आसल्यारी ते भारतांतू ताका सेल करूंक परमिशन मेळटा हक्क म्हणचे आमी जनरिक म्हूण म्हणचे तेन्ना कंपनी आतां जनरिक म्हणल्यार ते वखदा नांव आतां वखदा नांव आतां एक्सप्लेन करता म्हणजे जाल्यार हांतू एक ट्रेड नेम कारका पडटा इता एक्सप्लेन करता म्हणजे जाल्यार करूंक पडटा जाल्यार कॉमनली यूज आमी करची ट्रेड नेम तशी कसले ह्या नाका आतां एक पॅरासिटामॉलाका केमिकल नेम म्हणून आसता ते कितें ग आसता अमकें येता जुड आसना ते केमिकल नेम ताजी जनरिक नेम एक्चुअली पॅरासिटामॉल म्हणजे जनरिक नेम आनी विंगड कंपनी तांगेले पॅरासिटामॉल सेल करताचे ते तुका मेटासिन आसूं पुरो क्रोसिन आसूं पुरो डोलो आसूं पुरो ते कसलेय आसूं पुरो जनरिक नेम म्हणल्यार पॅरासिटामॉल ते कंपनीन दिलेलें नांव ट्रेड नेम तशी जनरिक मेडिसिन म्हणल्यार एकवे तांणी खाली पॅरासिटामॉल म्हणून विकूक ताका जेनरिक ड्रग्स म्हणून म्हणचे जेनरिक मेडिसिन्स म्हणून म्हणचे आतां ताका एक ब्रँड नांव दिवन त्या सेल केल्ल्या कंपनीन ताका ब्रँडेड जेनरिक्स म्हणून म्हणटाचे एक्चुअली इंडियान मेनली असचे ब्रँडेड जेनरिक्साचे इता म्हळ्यार प्रत्येक कंपनीक तांणी ताका एक नांव दिवन आसता मागीर तांकां तितले रेग्युलेशन्स आसता न्हू तशी वय आतां तूं निमगेलें आतां चीपर इतले चीपर कशें जावचें आनी ताजे निमित्त ताजे इफेक्टिवनेस कशी म्हणून ते चीपर कशी म्हणल्यार हे जनौषधांतू या इंडियन कंपनीजांनी आतां 12,000 कोटी घालले कोण फॉरेन अमेरिकन कंपनी इंडियन कंपनीन घाल्ली तशी हक्का त्या रेटार विकची आवश्यकता ना तेन्ना जे निमगुच्या पोरोची तसले अमेरिकन कंपनीन एक वेळ ह्या जत्तरी मागीर तांणी हे रेटार विकूं वयतना म्हणून तांणी इतली तो ह्या रेटार हाडाची इता म्हळ्यार तांगेले क्वालिटी एश्युरन्स तांगेल ते एक पॅरामिटर्स तेच विंगड आसता ह्या जेनरिक मेडिसिनांतू जनौषधी केंद्राचे जेनरिक मेडिसिनांतू तितले स्ट्रिंजंट कंट्रोल आनी एक इनोवेटर कंपनी ताची तितले पॅरामिटर्स आसनाची तशी हांव ते इक्विवेलंट म्हणून सांगना त्यानी एब्सोल्युटली एकची म्हणून सांगना जाल्यार हांव एक तुका एक निमगेता आतां एक खंयचे एक क्लर्क आसूं पुरो ना म्हणजे एक सान कामाचे आसूं पुरो तागेले सांबूळ एक 20,000 25,000 आसूं पुरो आनम्मा दोग जनಕ್ಕೆ ಸೌಕಿನ ಆನಮ್ಮಲ್ ವಗ್ದಾಕಚ एक 5-6 हजार ಖರ್ಚು ಆಸ್ತಾ ಯಾಮಿ ಪೊಳೊತ್ತ ಸಲ एक ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ एक कितले पेशंट ರೂಟೀನ್ ಪೊಳೊತ್ತ ಸಲ ತಶಸ್ತಾನ ತಾಣಿತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೋರ್ನು ಕೆಲವಳ खंय विंगड कसले एमर्जन्सी अर्ध दिवचे अर्ध मात्र पूर म्हणचे ते आनम्माक बेजार दिसून तांणी एक अर्ध असल पुरो जाता ताजे बदलाक एक जनौषधी केंद्र वचून तांतुले ते लो कॉस्ट वखद घेतले री एक तांणी डॉक्टरान सांगिल्लें म्हणके ते करेक्ट वखद घेवीत की आतां एक पेन किलरांतू तांते एक 200 mg आसा म्हूण लेखुया आसुका म्हूण लेखुया एज्यूम करूया हांव सांगची न्ही एक एज्यूम करूया जनौषधी केंद्र वखदांतू एक 200 ना 190 मिलीग्राम आसूं पुरो 180 मिलीग्राम आसूं पुरो ते मस्त डिफरन्स येना तांतू मस्त कंप्लीट रब्बनातले ಸ್ವಲ್ಪ पुणी रब्बूचे चान्स आसता आतां एक बीपी वखद म्हणया आतां एक बीपी एक 20 मिलीमीटर तोग्गो हाडची कॅपॅसिटी आसूं का त्या वखदाक हे 20 मिलीमीटर न्हय एक 18 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर हाडला तितली पुणी तोग्गो आयलवा पांय ताका स्ट्रोक की आनी एक कसकी जावची ते प्रिव्हेंट जालवा आनी एक डायबिटीस ताजी एक ब्लड शुगर एक 20 की 30 मिलीग्राम ताजी होडची तोग्गो हाडची कॅपॅसिटी आसा म्हूण लेखुया आतां ह्या वखदान एक खाली एक 20 हाडल्या ना म्हणजे एक 15 हाडल्या तितली पुणी हाडल्या तशी एक पेशंटाक एक वखद मेळटा एक मेडिसीन मेळटा तशी जनरिकांतू सार्वजनिकान खंयचेय एक पूर्वाग्रह पीडित ना अशी घेवित म्हणून सांगता तुमगेल जाल्यार एक पंचलायन तुमगेले डॉक्टराले एडवायजांत घेयाची तुमकां कोण डॉक्टर ट्रीट करता तागेले निमगून आमी जनौषधी केंद्रांत घेवित इता म्हणल्यार एक 10 वखद आसल्यार प्रायजलांक 8-10 वखद आसचे कॉमन
एटलीस्ट एक 4-5 मुणे असताची असता या 5 वखदांतू खंयची जनौषधी केंद्र ಅಂತ घेविता खंयच्या इनोवेटर कंपनीज घेव का म्हणून तुमगे डॉक्टरला तुम्ही समजावून तुम्ही मुखार वचूचे लायक. अनेक प्रश्न कसं म्हणल्यार प्रति एक मात्रेचे बेगडी वेळ ते बरोवन आसता. एक्सपायरी डेट म्हणून मॅन्युफॅक्चर डेट आसता, एक्सपायरी डेट आसता म्हणून हे एक्सपायरी नंतर एक्सपायरी डेट जाल्लेले डेट बार जाल्लेले तसले वखत घेतल्यार कसले हान येसगी वय आता या एक्सपायरी डेट एक मस्त एक जनाक एक भय मनांतो भय कन्फ्युजन कितले टाइम म्हणल्यार रे आता एक्सपायरी डेट आता जुलै 31 2022 म्हणून लेखुया त्या ऑगस्ट 1 तारीखेक 20 जावन कन्वर्ट जायना जनाल लक्ष त्याची 20 जाता वय त्या नेक्स्ट डे 20 जाता ना म्हणून जाल्यार ताजी घड त्या 12 घंटे जाल्ली कूडले ताजी त्या मागीर जाल्ली ताजे वायदो जाल्लो आनी त्या घेतल्यार आमकां हानी जाताची म्हणून जनाल मनांत आसता. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायरी डेट ताका कसले घालची म्हणल्यार एक कंपनीन त्या डेट ताय ताजी स्टेबिलिटी ताजी इफेक्टिवनेस कंपनी गॅरंटी दिता आनी ताजी नंतर ताजी इफेक्टिवनेस उणी जाता ना म्हणून जाल्यार ते कंप्लीट ते बेकार जाता म्हळ्यार अर्थ नाही. जाल्यार कंपनी गॅरंटी दिना ताजी नंतरय ते इफेक्टिव्ह आसता ते स्टेबल आसता म्हणून कंपनी गॅरंटी दिना. आता एक वखद बाय मिस्टेक घरा आशिल्ले पळयनी घेतले घेवन जात तरी कळले या 3 महिने पुढे एक्सपायरी जाला घाबरायची काय गती ना. आता डॉक्टर जाल्यार निमगेले रे एक्सपायरी जाल्यार वखद उडयाची म्हणटाची घेवच्या नज्ज म्हणटाची इता म्हणल्यार लीगल इम्प्लिकेशन आसता. आता एक एक्सपायर्ड जाल्यार वखद घेवन कसलेय हॉस्पिटलायज जाल्ले ना म्हणून जाल्यार कसलेय पेशंट हार्म जाल्ले ते लीगल कॉन्सिक्वेन्स ते डॉक्टरा वेले जाता. पेशंट कसं म्हणता डॉक्टर मग तू सांगिल्लें घेविता म्हणून तू सांगिल्ली मी हांव घेतला तशी जाता. ते लीगल कॉन्सिक्वेन्स आशिल्ली मी खंयचेय डॉक्टर्स एक्सपायरी डेट नंतर घेवच्या नज्ज म्हणून सांगताची आनी ते करेक्ट जाल्यार पक्कने एक वरले एक मात्रे एक वरले एक दुखे मात्रे एक वरले ना रात्री कोणाक जोर दूख येयले भायर वच्चाक अपास कष्ट जाता ना म्हणून जाल्यार साधन आसयच ना घरा एक वखद आसा ताजे वायदो जावन 1 महिनो जाल्ला तांतू घेवचे आनी तू कसलेय तांतू बाधक ना म्हणून मेगेला निसिका. इता म्हळ्यार एक कंपनीन फिक्स करतना एक एक्सपायरी डेट म्हणून तांणी एक 3 महिनो पुढे फिक्स कोन आसताची म्हळ्यार आनीक एक 3 महिनो 6 महिनो तांचे वायद आसता. जाल्यार तुम्ही स्टोर करेक्ट करनी म्हणून जाल्यार तांतू स्टोरेज इन्स्ट्रक्शन्स म्हूण आसता. आता फ्रिजा दवरका म्हळ्यार फ्रिजा दवरका भायर दवरका म्हळ्यार भायर दवरका. आता एक इन्सुलिन ना म्हणून जाल्यार इंजेक्शन्स ना म्हणून जाल्यार एक लिक्विड अँटीबायोटिक्स ना म्हणून जाल्यार एक नायट्रोग्लिसरीन म्हणटाचे पळय हार्टा द्यायचे जिबे मुळा दवरचे तसल वखद त्या पर मात्र एक्सपायरी डेट जाल्ली कूडले उडयाची त्या मुखार कंटिन्यू करूंक नज्जा. जाल्यार एक बीपी मात्रा वर्लल कसले वर्लल डायबिटीस मात्रा पक्कने एक्सपायरी जावन खांकीचे सिरप त्या पूरा एक्चुअली मस्त स्टडीज जाला ह्या विशयांतू ಕೆಲವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಜತ್ತರಿ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ऍक्टिव्ह जावन आशिल्ले तसल काम केलेले संदर्भ आसा. तशी त्या एक्सपायर डेट म्हणून तांतू नंतर ते विषकारी जाता तशी खंडिता न्हय जाल्यार इंजेक्टेबल्स इंजेक्शन्स आनी इन्सुलिन असल पुरा त्या ताजे प्रकार स्टोर करता आनी केन्नाय वखद कूल एंड ड्राय प्लेस डायरेक्ट मस्त हीट आशिल्ले कडेन ना म्हणून जाल्यार तार आणतो तशी पुरा दवरच्या नज्जा तशी स्टोर करून नज्जा. आनी तुमकां पळयतना ते कसलेय एक इंजेक्शन आणतो कसलेय तांते एक डिस्कलर जाला ना जाल्यार कसलेय पार्टिकल्स आसताची ना म्हणून जाल्यार टॅबलेट एक नमन्याची कलर चेंज जाला पुगिलशे जाला एक पॅच शे पडला ताजे वयर तसल कसलेय चेंजेस आसल्यार एक्सपायरी डेट जायन म्हणून जाल्यार ताका उडोवका. ओके आता तावळ तुमी हाजे वखदाचे ड्रग परीक्षण क्लिनिकल ट्रायला वेळार फेज 4 म्हणटना फेज 1 to फेज 4 हाचे विशय एक्सप्लेन करतना तुमी एक एथिक्स कमिटी आनी लीगल ऑथॉरिटीज म्हणून म्हणले हाजे विशयार तुमी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता वय इता म्हणल्यार
एक जन मनांतू एक या प्रश्न येवची सहज आता तुम्ही या पर इतली पर एक्सपेरिमेंट करताची तुम्ही कोणाला परमिशनार करताची वय तुमकां रेग्युलेट करतल कोण तुमकां निमगितल कोण वय म्हणून वय आमकां अशी रिसर्चरांक निमगितले 10 जन आसाची ಲೆಕ್ಕ पशी चड रूल्स आसा मस्त रेग्युलेशन्स आसा फर्स्ट अंतू एक प्रति एक संस्था अंतू त्या मेडिकल कॉलेज जावन असो पुरो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जावन असो पुरो एथिक्स कमिटी म्हणून एक आसता ही एथिक्स कमिटी म्हणल्यार एक 7 दुखून एक 12 जो एक 15 जनाले एक कमिटी त्या कमिटीन तू फार्माकोलॉजिस्ट असता क्लिनिशियन्स असताची म्हणजे प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर्स असताची लॉयर असता मागीर एक रिलिजियस पर्सन असता तो बटमाम असो पुरो चर्चाच फादर असो पुरो ना म्हण जाल्यार मौलवी असो पुरो ना म्हण जाल्यार एक सोशल वर्कर असो पुरो आनी एक ले पर्सन असता एक ले पर्सन म्हणल्यार जस्ट एक नॉन सायन्स बॅकग्राऊंड सामान्य मनीस तो एक BA BCom असो पुरो सायन्स बॅकग्राऊंड असो न्हय म्हणल्यार ताकाय समेत कळका हे कसं रिसर्च ते तो इन्फॉर्म कन्सेंट फॉर्म म्हणलं ना ते कशी बरयताची तांतू कसं बरयला ते अर्थ जावची म्हणके आसवा तांतू टू मच ऑफ मेडिकल वर्ड्स आसवा एक जनसामान्याक ते अर्थ जावची रितेर आसवा म्हणून त्या पळोवचाक एक ले पर्सन आनी या 5 जनां नाशी ते मीटिंग दवरची म्हणके ना हंतू एकल्यान पక్కనే ना म्हण जाल्यार त्या मीटिंग कॅन्सल करका पडटा लास्ट मिनिट एक लायरान सांगल्यार म्हाका एक जज्जान आपयला आता म्हाका हेचो जायना लास्ट मिनिट सॉरी म्हणल्यार त्या मीटिंग एजेंडाची या 5 जन मस्ट लॉयरान आसूं का तांतू या ले पर्सनान आसूं का या मीटिंगान तो डॉक्टर रिसर्चर येवन तागेले रिसर्च प्रेजेंट करता तो सांगता पळय आमी अशी पेशंट घेताची अशी करताची अशी इन्व्हेस्टिगेशन करताची अशी या करताची म्हणून सांगता तज्ञ ह्या 12 जनांनी 15 जनांनी डिस्कस कोरका हे कशी अशी केल्यार पेशंटाक कशी जायत राईट सेफ्टी अँड वेलबिंग ऑफ द पेशंट हे पेशंटाले तांगेल सेफ्टी एथिक्स कमिटीचे प्रथम आद्यते एक पेशंटाक एक स्मॉल सान एक रिस्क असं म्हणून एथिक्स कमिटीक फील जाल्ल्यारी तांगेल मना गेल्यारी तांणी रिजेक्ट करचे चान्सेस तितली जोर आसताची आनी एक वेळ परमिशन दिल्यारी मागीर कसलेय कोरिता म्हणून तू नाही एथिक्स कमिटी उच्चून त्या हॉस्पिटला उच्चून पळयता तुमगे डॉक्युमेंट्स पुरो दाखयाची त्या एक्सपेरिमेंट करताना एथिक्स कमिटी मेंबर्स थंय आसून पळोवच्या काही पुरोची तुम्ही कसं करतायचे आमकां पळोवका आनी कंपनी तांगेलांतू ऑडिटर्स आसताची ते ऑडिटर्स येवन पळयताची हाका ऑडिटिंग म्हूण म्हणटाची DCGI तागेल रिप्रेझेंटेटिव्हाक कालाक पेटयता 6 म्हयने एक वळखी 1 वर्सा एक वळखी 2 वर्सा एक वळखी तो पेटयता आनी पळयता पळय वचून समाज की ना म्हूण पळय म्हणून हाका DCGI इन्स्पेक्शन म्हूण म्हणटाची अमेरिका देखून FDA पेटोवचो पुरो पक्कने तू मस्त पेशंट्स वेर केला ना म्हूण जाल्यार तू मस्त एनरोल केला ना म्हूण जाल्यार पक्कने तू एक करेक्ट वाटेर वच्चनी म्हूण तांकां एक सस्पिशन कसकी आमगेले एक कन्ना पडला तू एक ते करेक्ट कर न्ही म्हणून आमकां चेक कोरका म्हूण तांणी येवच्या पुरोची हाका FDA इन्स्पेक्शन म्हूण म्हणटाची हंतू पास जाल्लो हंतू पक्कने प्रॉब्लेम जाल्ला खंय एक डॉक्टर आले निग्लिजन्स ना म्हूण जाल्यार ताणें एथिकल नॉर्म्स म्हूण सांगिल्ले ते एक वायलेट केला म्हणून प्रूव जाल्यार ताका ह्या रिसर्चान तूं पार्टिसिपेट करचें तूं भायर कोन्न सोडताची ते वेबसायटान तूं घालताची ते मस्त इन्सल्ट खंयचेय एक रिसर्चर खंयचेय एक डॉक्टर असल एक लायफान तूं फेस करचें इश्ट पावना तशी एक नैतीक चौकट्टान तूं तो काम करता आनी आमगेली एक एपेक्स बॉडी आसा हाका ICMR म्हणून म्हणटाची इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तांगेले एक गायडलायन्स आसा इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गायडलायन्स म्हणून 2017 तांगेले एक रिविजन जावन एक डॉक्युमेंट आसा ते आमी फॉलो कोरका आनी ते फॉलो करताची म्हणून अंडरटेकिंग दिवका ते अंडरटेकिंग DCGI दिल्यार मात्र ते आमकां तांणी रिसर्च करूंक परमिशन दिताची अनेक DCGI एक डॉक्युमेंट आसा ताका न्यू ड्रग्स अँड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स म्हणून सांगताची ते आमकां तूं कसं सांगता की गीता बायबल कुरान ते पूर आमकां ते वाजून तांचो ट्रेनिंग जावन कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड आमी फॉलो करपाक पडटा ते फॉलो करनी म्हूण जाल्यार
तांतू मस्त एडवट्टू जाल्यारी तांतू कशेले पेशंट हार्म म्हूण जाल्यारी तांतू पनिशमेंट मेळचे चान्स आसता. इट इज ए पीनल इता म्हळ्यार ते ऍक्ट ते रूल तशें तांतू पिनलायझेशन चान्सय आसता. जेला वची चान्स आसा जेला वची चान्सय आसूकय पुरो. ताजे निमित्त खंयचेय असेल रिसर्च जाताना ते एथिकल अँड लीगल बाउंड्रीज भितरी जाता. हांतू कसलेय नॉन एथिकल आस्पेक्ट ना, अनैतिक कसलेय ना, इल्लीगल कसलेय ना. हे मस्त एक एथिक्स कमिटी, DCGI, USFDA आणि हंगेल अथॉरिटीज अप्रूवल अंतूची नैतिक आणि लीगल बाउंड्रीज मध्येंतूच जाता म्हणून हांव सांगू इश्ट पावता. आता आमगेले कार्यक्रमाचे 1 घंटो ऑलरेडी जावन गेले. तशें आमी केला न्ही की मस्त प्रश्न आशिल्ले तुमकां निमगुचे. ताचे एक अखेरीचे एक प्रश्न म्हणून हांव निमगिता. या मॉडर्न मेडिसिन या ॲलोपॅथिक मेडिसिनांत निमित्त त्या घेतिल्ले निमित्त मस्त किडनी फेल जाता, लिव्हर फेल जाता म्हूण सांगून जनाल मध्ये मनांत मस्त भंय आसा. हें कितलें सत्य? ऍक्च्युअली किडनी लिव्हर फेल जावचे खाली मॉडर्न मेडिसिनांतू म्हूण जावका म्हणना. मस्त केस रिपोर्ट आसता. इवन ऑल्टरनेट मेडिसिनांतूय किडनी वयर पेट्टू पडलेल्या लिव्हर वयर पेट्टू पडलेले इन्सिडेंट्स आसता. इवन ट्रेडिशनल मेडिसिन्सांतू लिव्हर पेट्टू पोवण आयुर्वेदांतू हांव खंयचे सिस्टम मेन्शन करूं इश्ट पावना. ते आयुर्वेद आसूं पुरो, युनानी खंयचेय आसूं पुरो. हंतू लिव्हराक किडनीक पुरो पेट्टू पोवण तांणी हॉस्पिटल येवन एडमिट जावन ट्रीटमेंट घेतिल्लेय आसा. जाल्यार आमगेल्यांतू मॉडर्न मेडिसिनांतू ताका लेबलिंग अंतू आसता. ताका एक लेबल घालना आसताची. लेबल म्हळ्यार हा या हंतू लिव्हर पेट्टू पडता, हंतू किडनी पेट्टू पडता. तेन्ना कसं कोरीत म्हळ्यार ಕೆಲವಂತೂ ते मॉनिटर कोण दिवित लोवेस्ट डोज ಕೆಲವಳು ದಿವಕ ಪಡ್ತ ಅತ್ತ ಟಿಬಿ ವಕ್ಕದ ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟಿಬಿ ವಕ್ಕದ ಅಂತೂ ಲಿವರ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಡ್ತಾ ತಂತು 4 ವಕ್ಕದ 4 ವಕ್ಕದ ಅಂತೂ 3 ವಕ್ಕದ ಅಂತೂ ಲಿವರ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಡ್ತಾ 3 ದಿನ ಶಸುಜತ್ವ लिव्हर ट्युबरक्युलोसिस टीबी वर्सन जल्लरे तंतु तगल मरण जीवहानी जाता आणि त्या दुसऱ्यांक या स्प्रेड जाता तशी लिव्हर पेट्टू पडतो म्हणून ಗೊತ್ತಸುನೈ दिवूक पडता जल्लरी ते लिव्हर पेट्टू पडचे उणी करची तसले केलो मेजर्स असताची ते डॉक्टर्स घेताची तशी सेफ्टी तांची मस्त ताची इंपॉर्टन्स तंतु याक आसा. आणि आता नवे कॉन्सेप्ट म्हळ्यार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. आता एक मनशाले रेस्पॉन्स एक वखदा रेस्पॉन्स तागेले जीन्सा वयरी वता तशी तागेले जेनेटिक टेस्टिंग कोरून ह्या वखद हाक ह्या डोज करेक्ट ना जाल्यार हाक ह्या वखद नाका अनेक वखद दिवया तशी आता पर्सनलाइज मेडिसिन म्हणून जाल्यार प्रॉब्लेम म्हळ्यार जेनेटिक टेस्टिंगाक ಸ್ವಲ್ಪ ते कॉस्टली एक टेस्टिंगाक 1000 लगे लगे जावच्या पुरो ते पेशंट निमगुच्या पुरो पास एक ह्या टेस्टाक पास आमी इतले दिवका व्या म्हणून तशी पेशंटान एग्री केल्यारी पक्कने तक्क नो प्रॉब्लेम अनुकूल असल्यारी ते टेस्टिंग कोर न्हू तसल दिव तसल पुरा वखद म्हणून सांगची न्ही हांवें केलो वखद आसा जेनेटिक टेस्टिंग कोर न्हू ताका करेक्ट जावन इता म्हळ्यार आतां एक शर्ट पुरो जनाके फिट जायना वन साइज डजंट फिट ऑल आतां घरांत एक पुरो जनाके शर्ट कोरका म्हणून जाल्यार तांकां तांगेले अळते प्रकार कोरका तशी वखदय ते एक पेशंटाक ताका तांगेले नेचरा वेर अनुगुण जावन कोरका म्हणून जाल्यार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन म्हणून आतां ते नवे कॉन्सेप्ट आनी मुखारी ते खंडिताची वैरता आनी हंतो वखदा निमित्त जावची हानी मस्त उणी जाता म्हणून आमगेली आशा. इतले वेळू औषधोपचार फ्रॉम बेंच टू बेड साइड अ डिस्कशन ऑन फार्मकोलॉजी विषयारी माहिती दिलेले डॉक्टर अशोक शेणे हांका हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार, थँक्यू. तशीची आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.